नमस्कार नमस्कार सडेतोड नायक कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. विधानसभा अधिवेशन चालू आसा आनी ह्या अधिवेशनांतल्यान वेळान वेळ काडून रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो विरेश बोरकार आज आमच्या स्टुडियोन आयला आनी आमी ह्या कार्यावळीचें नांवच दिलां अनसेन्सर्ड विरेश बोरकार. तर विरेश, म्हाका म्हजो पयलो प्रश्न तुका हेच की हे सगळे पळय जे विधानसभेन जे कितें चालू आसा आनी तूं खडेगाठपणान उलयता, तुवें कांय बरे प्रश्न काडल्यात. पंचायतीचे तूं सडेतोड उलयला, ज्या पद्दतीन घरां ही सगळी बेकायदेशीर ताजे संदर्भात उलयला. मागीर गोवा युनिवर्सिटी धरून ते वेगळे वेगळे प्रश्न जे पळय आयले ताजेर तुजी मतां सामकी रोखठोक सडेतोड आसात. आनी अशे वेळार तुका सपोर्ट कसो मेळटा असो? कारण पळय आमी जेन्ना पळय पॉलिटिक्साचो विचार करतात न्ही, एका अर्दान काँग्रेस, दुसरे अर्दान BJP, मागीर महाराष्ट्रवादी गोमंतक, RG, ह्यो सगळ्यो न्ही पारंपारीक पार्ट्योस. पूण रेव्होल्युशनरी गोवान हे अशे तरे आवट ऑफ द ब्लू कंट्री तुमी आयले, तुमकां कोण वळखनाशिल्ले, अचानक तुमी गांवांनी सभा घेवपाक लागले, हजारांनी लोक येवपाक लागले, तातूंतल्यान तुमी मोठ्या प्रमाणाची राजकीय एक शक्ती उबी केली. आज ती शक्ती सगळे लोकांक गल्ली ते दिल्ली मेरेन दखल घेवची पडटा. सो हे जेन्ना प्रश्न तूं मांडटा, उबो रावता, तूं सडेगड सभापतीच्या मुखार वता, तूं झगडटा, तूं फायट करता, हे तुका ज्या पद्दतीन पळय जो सपोर्ट मेळपाक तो सपोर्ट आमदारां कडल्यान, विरोधी सत्ताधारी इन्क्लुडींग सभापती कडल्यान तो तुका मेळटा? पयलू म्हणजे तुमकां देव बरें करूं. म्हाका आयज गोमंतकाराच्या ह्या इंटरव्यून तुमी आपयलो आनी प्रत्येक वेळा जेन्ना हांव जेन्ना स्वता निवडून आयलो, आमचो पक्ष जो आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो स्थानीक पक्ष आसा. प्रत्येक वेळा जो आवाज जो स्थानीक लोक आमकां सांगता, जेन्ना आमी प्रत्येक कडेन वयता, लोक आमकां कितें ना कितें बारीक बारीक बसून गजाल जी सांगली ती गजाल आमी काळजान धरून ती कशी आमी फुडें चाली व्हरपाचें आनी सोल्युशन हाडपाचें ह्या निर्णयान वयता. आनी आयज तुमी पळयता आसतले गोंयभरांत कितलेशे विशय हे चालूच आसा जे आमी विधानसभेन काडटा. हालींच्या तेंपाक आमी प्रत्येक जो विशय आसा हो विशयाचेर संपूर्णपण म्हटल्यार हांव एकटोच न्हू, आमचे जितले वांगडी आसा, जावं तो मनोज परब आसूं, जावं विश्वेश आसूं, जावं अजय खोलकर आसूं, जावं आमचो लुसियो रंकन, हे प्रत्येक जी टीम आमची आसा जी एसेंब्लीन आमकां हेल्प करता आनी आमी हे फुडें पॉयंट मांडटा. आनी गांवांतले म्हटल्यार आमचे प्रत्येक गांवांनी म्हटल्यार गोंयभरांत सगळे कडेन आमचे रेव्होल्युशनरीज आसा, क्रांतिकारी आसा, तांकां कोण ना कोण कितें ना कितें सांगता, ते आमी सगळे एकटे हाडटा आनी ते कोलॅबरेट करून जो विशय आमी फुडें व्हरपाक जाय तो मिन्स कितें प्रॉब्लेम जाता आनी तेजेर सोल्युशन. आतां एसेंब्लीन हांव बींग अ लेजिस्लेटर, म्हाका लेजिस्लेटीव एसेंब्लीन कित्याक धाडला, कित्याक लोकांक अपेक्षा आसा की आमी कितें तरी सोल्युशन दितले, आमी थंय झगडोंक असो वचोंक ना. आतां खूब जाण म्हणटा की विरेश बोवा मारता, हें करता तें करता, पण जेन्ना आमचेर अन्याय जाता तेन्ना आवाज मातसो वयर काडचोच पडटा, नाल्यार कशें जातलें, आमकां फ्लो ऑफ द मुवमेंट म्हणटलें. हांव तुका तुका सभापती उलोवपाक दिता जशे पद्दतीन तुका जाय तसो? पळय कशें आसा, सभापती जे पद्दतीन आमकां जाय आसले न्ही उलोवपाक, कित्याक खूब फावटी तुमी पळयला आसतलें म्हाका मदींच कट करता. एकदां अशें आसता की जो इशू जो व्हडलो आसना त्या कारणाक तो उलोवंक दिता, म्हणजे एकदां अशें जाता तो मदींच कट ऑफ करता, ते फुड्यान व्हरपाकूच दिना. कित्याक तांकां म्हटल्यार सत्तेधारी जो BJPचो पक्ष आसा तांकां जे हानिकारक आसा जावं तांकां सारकें लागता, काळजाक लागता म्हणटा पळय, तें समज जालें ना तो मदींच कट ऑफ करता आनी तितून तुमी पळयला फ्लो ऑफ द मुवमेंट तो भायर वचून काडून उडयता. सो अशी गत जावपाक जायना, कित्याक आमी पळयता की बाकीच्या विधानसभा दुसरे स्टेटींनी आमी पळयता की स्टेटींनी अशें जायना. तुमी पळया जो लोकसभेक आसा, तुमी पळया राज्यसभेक आसा, विरोधक. हे सगळें बरोबर. हांव तुका एक प्रश्न केलो पळय, रेव्होल्युशनरी गोवन्स न्ही तुमी ठरावीक पठडींतल्यान येवनात, तुमी आवट ऑफ द ब्लू आयले. तुमी आज जर BJP पळयता, तुमी अर्दे काँग्रेसवाले भरल्यात. लक्षात येईल तुका, काँग्रेस जी पळय आहा ती कांय अर्थ उरना अशी पार्टी जाल्या. हे सगळे जे पळय पार्टी आहात, महाराष्ट्रवादी गोमंतक म्हण किंवा गोवा फॉरवर्ड, ते सुद्दां काँग्रेसीच्या किंवा MGच्या BJPच्या हांगा थंय वचून आयिल्ल्यात. तुमी एकूच सामके करकरीत एक नवी नोट घेवन आयल्यात. सो अशा परिस्थितीन तुका पळोवन लोकांक धक्को बसता एसेंब्लीन, तूं एक वेगळो कितें तरी मांडटा जे बाकी लोक मांडनात आनी तूं लोकांक धक्को दिता अशें तुका दिसता? हय, प्रत्यक्षात कितें आसा, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष तुमी जर सांगलें जो वेगळे पद्दतीन येयलो. आमी एक पॉलिटिकल लायनीन केन्नाच नासले फ्रेमीचो. आमचे कोण बॅकग्रावंड आसा, आमचो आजो आसा, आमचो बापूय आसा, जाल्यार खंयचेच आमचे रेव्होल्युशनरी आसा तेंचे कोणाचो पॉलिटिकल बॅकग्रावंड नासलो. सो आमी एक वेगळे पद्दतीन म्हटल्यार एक आमकां मुवमेंट तो जो रेव्होल्युशन म्हणटा, जी क्रांतीची सुरवात करपाक लागून तो एक मुवमेंट. कित्याक जेन्ना आमकां गोंयाक स्वतंत्र वचून मेळ्ळें तेन्ना एक मुवमेंट जालो. कितलेशे आझाद गोमंतक दल आसा, जो बाकीचे दल आसा, हेंच्यानी सगळ्यांनी तो मुवमेंट केलो.
आतां आमी पळयता की तो मुवमेंट जो आसा केन्ना घडटा जेन्ना इनजस्टीस जाता लोकांचेर, गोंयकारांचेर जेन्ना इनजस्टीस जावपाक लागले. आमी तरणाटे प्रत्येक तरणाट्यांक दिसलें की बाबा गोंयांत कितें तरी वायट घडटा, गोंय हें आमकां साल्वार करपाक जाय. आयज आमी फुडें सरना. आयज खूब जाण आमचे भितरले जे आसा तेंचे आपणा करियर सोडलेलो आसा. सो करियर सोडून भितूर सरले कित्याक लागून एक विजन आसा, एक कमिटमेंट आसा, कितें तरी गोंयाक लागून करपाक जाय, गोंयकारांक लागून कितें तरी करपाक जाय. आनी आयज ही अंधाधुंदी कारबार जो चल्ला हो बंद उडोवपाक जाय. कित्याक समज आयज आमी हें बंद उडयना जाल्यार फुडले पिळगेक कांय उरपाचेंच ना. सो हें जो ध्येय आसलो हो ध्येय धरून आमी भायर सरले, एक विजन धरून भायर सरले. अशें न्हू की बाबा की हेंका उडयतले तेंका उडयतले, मात विजन आसा. तो विजन आमी फुडें कित्याक म्हणटा, कित्याक प्रत्येक गोंयकाराक कळपाक जाय. आनी समज जे कॉम्प्रोमायज आयज तुमी पळयता कितलेशे जाण अशें करून दाखयता की गोंय आमीच साल्वार करता. आतां तुमी पक्ष बीजेपीक पळया, प्रत्येक कितें गोश्ट आसली नाल्यार ते एकूच म्हणटा आमी गोंयकारांक लागून करता, आमी गोंयकारांक सांबाळपाक करता. आतां कितें केलां हें तुमकां ह्या विधानसभेन तरी दिसून येता की तेंचे कडेन प्रश्नाच्यो जापो आसना. सो ह्यो जापो तेंच्यांनी दिवपाक नदरेन पळयता. तुमी म्हणलें पळया, तुमी ठरावीक राजकीय फॅमिलींतल्यान येवना, सगळे नवे. पूण तुमी अशे भुरगे आयल्यात की जांचे कडेन पयसोय ना. लोक कितें म्हणटात की ना इलेक्शन लडटलो मरे तुजे कडेन 20 कोटी आसपा जाय, ते मोडपा तयारी आसपा जाय, तुजे कडेन असो फोर्स आसपा जाय, तो लोकांक पयशे वांटपाय. हें तुमी कांयच करूना. तर तुमी एक वेगळो राजकीय एक येदो व्हडलें निर्माण केला की लोक तुमचे कडेन अजापान पळयतात. अरे हे कोण आयले, हे कोण पॉलिटिक्स करतात, हे कसले पॉलिटिक्स करतात. आनी आतां तर तूं विधानसभेन जे पळय एग्रेसिवली मांडटा लोक परत तुजे कडेन लक्ष दितात. सो हाजो फुडल्या इलेक्शनाक तुमकां फायदो जातलो. हय पळय कशें आसा, पयलू पासून खूब जाण अशेंच म्हणटाले की हे कशें जिखोन येतले. हो प्रश्न खूब जाणांक खटकतालो की हेंचे कडेन काय जावपाचें. तुमी व्हेरी फ्रँक, हांवें मनोज परबा कडेन हीच चर्चा केला. अरे तुजी कॉन्स्टिट्युएन्सी खंयची, ती कॉन्स्टिट्युएन्सी तूं डेव्हलप केले काय कितें, लोक तुका वोट दितले काय कितें. आनी तुजे बाबतींनी तेच न्ही, आमी तुजे मतदारसंघात भोंवताले. सो लोकांक कळनाशिल्लें कारण लोक पारंपारीक पद्दतीन विचार करतात की लोकांक पयशे दिल्यार मतां मेळटात, लोकांचे एक गठ्ठा मत जाय, जाती पळोवन मत दितात. हें तुमकां लागलें ना. हय. सो आमी तो पॉलिटिक्साचो जो रिदम आसा तो टोटल ब्रेक केलो. आमी हेजेर काम केलें. कारण कितें आसा की सगळे पॉलिटिकल लायनीन डिवायड जाल्ले, प्रत्येक जाणाचो आपणाची आयडियोलॉजी. पण आमी जी आयडियोलॉजी मांडली जी गोंयकाराची, आतां गोंय आनी गोंयकार म्हणटा आमी पळय, ती आयडियोलॉजी जी फुडें व्हरपाक लागून आमी तीच आयडियोलॉजी घेवन ठामपणे रावले. आनी अजून पर्यंत तोच विशय जो आसा जो गोंयकारांक लागता. आयज तुमी पळयता आसतले गोंयांत कितलेशे मायग्रंट इन्फ्लक्स हो वाडलेलो आसा. आमी कोणूय भायरसून पासून येयले नाल्यार आमी केन्नाच म्हणिना की बाबा हे वायट म्हणून. आमी कितें म्हणटा इनलिगलिटी कितें केल्या ती इनलिगल. आमी म्हणिना की बाबा हे वचपाक जाय ते वचपाक जाय. आमी म्हणटा कितें बाबा हेंच्यांनी आमचे कितें जमनी आसा त्यो खाल्लेल्यो आसा, हेंच्यांनी आमचे जॉब्स आसा ते घेतलेले आसा. सो अशे प्रत्येक गोश्टी ज्यो आसा त्यो आमी मांडलेल्यो आसा. आतां कशें आसा, आमचे जे क्रांतिकारी आसा हेंच्यांनी आयज खुबशे सॅक्रिफायस केल्ले आसा, अजून पर्यंत करीत आसा. आनी तेकाच लागून तुमी तांकां क्रांतिकारी म्हणटात. आमी केन्नाच कार्यकर्ते म्हणिना, आमी क्रांतिकारी म्हणटा. कारण एक आसा की तेंच्यांनी सॅक्रिफायस करून येयल्ले आसा. तांकां कोण आमी 1 रुपया दिना, पयशे दिना तांकां. ते आपणाचें पेट्रोल घालता, मोटरसायकल चलयता येता, जावं कोण आपणाक स्वता जावन आपूण कितें उदक पासून पितले आपणाच्या पयशांची घेता, कितें खावपाक जाय ना आपणाच्या पयशांची खाता. सो एक उमेदीन आतां तुमी आमच्यो मिटिंग्यो पळया, खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीच्यो मिटिंग्यो ज्यो आसा त्यो अश्यो जायना. आमी एक फोन मारलो, एक ऑनलायन आमी आउट करता, सोशल मिडियाचेर आउट करता, आमची मिटींग रोखडीच घडटा. सो उमेदीन लोक येता की बाबा हें जाय आमकां, गोंयाक हें जाय आनी हें करपाक जाय. सो हे जो आपुलकी आसा ही प्रत्येक क्रांतिकाऱ्यां कडेन आसा. असेंब्ली सेशनाचो विचार करतना तुमी सुरवातीक म्हणिल्लें तुमी एकला चलोरे वतले. कारण आमी जाणात की जेन्ना फाटली इलेक्शनान भितर चर्चा चलताली तेन्ना कितलेशे पक्ष तुमचे कडेन आयिल्ले, तुमचे कडेन युती करपाक तयार जाल्ले. हांव सामकें खात्रीपूर्वक जाणा आम आदमी पक्ष तर तुमच्या फाटल्यान लागलेलो आमचे युती करात, तुमी आमच्या पक्षान येयात, इतले तरेचे तुमचे कडेन चर्चा चलताले. पूण तुमी ना म्हणल्यार आमी तुमचें स्वतंत्र अस्तित्व दवरतले. तुमी स्वतंत्र अस्तित्व दवरलें आनी तुमी हालीं सुद्दां म्हणटाले की आमी खंयच्याच पक्षाक लागीं वचचे ना, आमी इंडिपेंडंट. तुमी पळय म्हणलां आपल्यालो एक वेगळो रिदम आसा एसेंब्लीन भितर. आतां हे जी पळय फाटले आमी आतां 8 दीस पळयतात एसेंब्ली, तुवें तांचे पसून वेगळो राखला काय तूं स्वता हळू हळू आतां ऑपोजिशन ग्रुपाचो भाग जाला? पळय आमी जेन्ना सुरवातीक पासून सांगलें, जेन्ना विधानसभेन पयलू स्टार्टींग केलो तेन्ना हांवें एकूच स्टेटमेंट केल्लो की इंडिपेंडंटली आमी गोंयकारांचो आवाज जो आमची आयडियोलॉजी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाची आयडियोलॉजी धरून आमी फुडें व्हरतले. बरोबर. आनी समज ओवरऑल जेन्ना इश्यू बेज येता, केन्ना इश्यूज जाता, स्टेट लेवलाचेर इश्यूज लागता आनी प्रत्येक दुसरे पक्ष पासून ऑपोजिशन पक्ष आसा ते एकटे जावन आमकां तो इश्यू घेवपाक जाय जाल्यार आमी ते घेतले. बिंग अ लेजिस्लेटर आमकां तो अधिकार आसा की आमी वांगडा मेळून तो इश्यू घेवपाक जाय. आतां पासून सेम थिंग जाल्लें आसा.
आसा की खुबशे अशे इश्यूज आसा ते गोंयभराक लागता आनी जेन्ना आमी पळयता खूब फावटी जेन्ना हांवें सुरवातीक एंट्री पासून मारली तेन्ना पासून हांवें सेम स्टेटमेंट दिलो की इश्यू बेस कितें हें आसा नाल्यार आमी घेतले की गोंयचो इश्यू जो आसा ते हायलायट जावपाक जाय आनी समज तो जायना आतां फॉर एग्जांपल आमी पळयता की एक युनिवर्सिटीचो इश्यू हो युनिवर्सिटीचो इश्यू आसा तो गोंयकारांक लागता हो जे तेंचे स्टुडंट आसा पेरंट्स आसा हांकां लागता सो हो इश्यू बेस आमी हें काम जें आसा तें सद्याक ह्या विधानसभेन करीत आसा पूण ही स्ट्रेटजी फुडें उरतली पळय आमी पयलुच्यान ही स्ट्रेटजी स्टार्टिंगच्यान तेन्ना हें केल्लें तेन्ना पासून स्ट्रेटजी केल्ली आनी ड्युरींग आतां समज कितें आसा तेंकांय दिसता ते म्हाका सांगता की बाबा हो असो इश्यू आसा हो घेवंक जाय आतां बाकीचे विरोधी पक्ष आसा ते सांगता हो इश्यू घेवपाक जाय जाल्यार आमी सांगता तेंकां बाबा हे घेवं आयज आमी इश्यू आसा तो ओल्ड गोवा जो मास्टर प्लॅन आसा युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट जो आमी घेतलेलो हो जॉयंटली घेतलो कारण कितें आसा तो आमकां येवपाक जाय कित्याक हो सगळ्या लोकांक लागता हो आमचो पक्षाचो एकट्याचो इश्यू असो न्हू प्रत्येक लोकांचो गोंयकारांचो इश्यू आसा आनी ही हेरिटेज उरपाक जाय सो अशे कितलेशे गोंयचे हिता खातीर जे इश्यू आसा पळय ते आमी निश्चितपणे घेवपाक आतां बीजेपी जे पळय कितें पॉलिटिक्स आहा बीजेपीचे सदांच पॉलिटिक्स रावला ल्हान पार्ट्यांक काबार करप आनी ते आपल्यालो एक पार्टी काँग्रेस सुद्दां ना काँग्रेस विरहीत भारत म्हणटात ते अशें जर जालें जाल्यार फुडल्या इलेक्शनाक तूं बाकीचे पक्षा बरोबर वचूंक शकता एक विरोधी आघाडी तयार जाली किंवा कांय रिजनल पार्टी तुजे कडेन आयल्यो आमी युती करया भायल्यो पार्टी आयल्यो जाल्यार तुजी स्ट्रेटेजी कितें आसतली पळय पयलू म्हणून सांगपाक सोदता की जे बीजेपीचो हें आसा ध्येय आसा तो एकला चलो आनी एकटेच घेवन आमी काबार करतले आयज तांकां संस्कृती दवरपाची ना तुमी पळयलां आसतलें ते नांवान खूब कितें उलयता काल पासून तांकां आमी एक्सपोज केल्ले आसा कशें टुरिजम चल्लां कशें ड्रग माफिया चल्लां कशें प्रॉस्टिट्यूशन चल्लां आनी हे तुमचे कितलेशे जाण आयज नोटार हाडलेले आसा आनी तांचेच आमदार उलोवन दाखयता सो हितून आनी लिपपाची गरज ना बट जो तुमी म्हटलें की बाकीचे पक्ष समज एकटे येतले आनी फुडें वयतले आतां ताका कितें आसता ताका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आसता आतां कितें हेच्या पयलू पासून आमी तोच हें घातलेलें की आमचो एक जो हें आसा आमी ऑलरेडी आतां तांकां लेटर जशें मनोजानी तुमचे कडेन उलयल्लें आसा हेच्या पयलू की आमी तांकां लेटर आवट करतले तांकां एक विनवणी करतले मेळपाक एकटे मेळोन आमचे कितें प्रश्न आसा आमचे कितें डिमांड आसा पयलू म्हणजे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील जो आमचो कोर मुद्दो आसा तो बील मांडटले दुसरो जो आसा तो द गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील जें खूब गरजेचें आसा आयज तुमी पळयता आसतले गोंयभरांत कितलेशे कन्स्ट्रक्शन येता इनलिगल कन्स्ट्रक्शन जाल्लें आसा दोंगर काबार करता शेतां काबार करता न्हंयो काबार करता सो प्रत्येक हे गोश्ट जी आसा ही साल्वार करपाक जाय आनी आनीक आमी फुडें आनीक कायदो घातला तेजे बाबतीनूय आमी उलयतले जो म्हणजे उदक कन्जर्वेशन करपाक जाय सो प्रत्येक जी गोश्ट आसा ही गोश्ट आमी घेवन फुडें वयतले तुमचो पोगो म्हणजे मनशाचें अस्तित्व जमनीचें अस्तित्व आनी तूं म्हणलें तशें उदक ह्यो तिनूय गजाली मनशाच्या अस्तित्वा खातीर म्हत्वाच्यो गोंयकारा खातीर म्हत्वाच्यो हे तीन मुद्द्यार जर तुमकां बाकी पक्ष जर सपोर्ट करतात जाल्यार फुडल्या इलेक्शनाक तुमी तांचे बरोबर वचूंक एक तरेची आघाडी कितें जी कितें त्या वेळार घडटली ती करपाक तयार आसा आमी आतां पयलूच सांगलां मनोजान त्या दिसा तुमकां क्लियर सांगलां की आमी समज ते उलोवपाक रेडी आसा आनी ते आमचे जे पॉयंट्स आसा हे मांडपाक कित्याक आमी रेव्होल्युशनरी गोवन येयल्ले कित्याक गोंयकारांची आयडियोलॉजी आनी गोंयकार जो आयडेंटिटी आसा आयज ती आयडेंटिटी उरपाक जे अस्तित्व आसा आमचें उरपाक आतां समज ते अस्तित्व बाकी सगळे पार्टी म्हणटात पूण ती आज गरज आयल्या तितल्याच खरपणान आक्रमक रितीन त्याच्या खातीर संघर्श करता कित्याक आमी तितून मात्तूय कॉम्प्रोमायज करपाक शकना कित्याक आमकां लोकांनी निवडून धाडलो म्हाका तरी स्वता निवडून धाडलो त्या कारणाक लागून कित्याक लोकांचे तकलेन आसलें की बाबा हो येतलो आवाज करतलो कितें तरी सांगतलो सरकाराक धारेर दवरतलो आनी सरकारा कडल्यान काम करून घेतलो आमी तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सी सदां पळयलें एक तर काँग्रेसीक हाडली मागीर बीजेपीक हाडली काँग्रेसी भितर अस्कीत तुका ताणें हाडलो आनी हाजो तांच्या मनान कितें तरी वेगळें आसा इतलें तेंप जें चलतालें तें तांकां चलिल्लें नाका पळय कशें आसा एक तुमकां सांगपाक सोदता आमची पयलू जो मतदारसंघ आसलो सानंद्रे जो पयलू एक टायमार राजधानी आसली गोंयची जो गोवापुरी आमी म्हणटाले सो ह्या राजधानीक खुबशे हे येवन गेले कित्याक आमकां गोपाकापट्टणम पोर्ट आसा सो हांगा खुबशे रुलर्स जे आसा ते येवन गेल्ले आसा आनी डिफरंट हितून जाल्ले आसा आनी ती आयज म्हाका दिसता म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळिल्ली आसा की हो जो आवाज आसा तो आमच्या पयलू आवाज येतालो तसोच आमकां हांगासल्यान हो आवाज फुडें व्हरपाची गरज बुलंद करपाची खूब गरज म्हाका एक सांग पोगो बील जाका लागून रिजनल किंवा तुमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें एक अस्तित्व मुखार आयलें आनी पोगो हाजे बद्दल खूब चर्चा जाली पर्सन्स ऑफ गोवन ओरिजीन तो सतत दुसरे खेपे ठराव येवपाक दिलो ना इतलेंच न्ही जाल्यार तुका सभापतीन हातूंतल्यान भायर काडलें सभाघरांतल्यान भायर काडलें सो पोगोचें अस्तित्व हांवें होच प्रश्न मनोज परबाकय विचारिल्लो पोगोचें अस्तित्व तूं कशें तरेन फुडें येवंक शकता कारण ताणें सांगलें की ना हें भारतीय घटनेन बसना
तुमी जे पळय कितें मागतात ते आमचे एकूण जी पळय कितें संकल्पना आसा राज्याची तातूंत भितर बसना. तूं कशे तरेन पोगो हे मुखार व्हरतलो? पळय आतां पयलू म्हणजे जेन्ना सुरवातीक आमी पोगो बील जें आसा म्हटल्यार आमी सुरवात जेन्ना केल्ली तेन्ना आमी पॉलिटिकल पार्टीय नासली आनी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन जो आसा कित्याक आमी जेन्ना गांवांनी भोंवताले खुबसो अशे समस्या इश्यू येताले आनी ते इश्यू कारणाक लागून आमी डिसायड केले आनी जे एक्सपर्ट्स आसले जे नॉलेजेबल लोक आसले तेंच्यांनी आमकां हेल्प केली हे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील कायदो जो आसा तो मांडपाक लागून आनी तांकां खरेंच काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणून सोदता हांव कित्याक तेंचो एफर्ट्स इतलो आसलो आमी तरी फुडें आसा मात ते बॅकग्रावंडान आसा आनी ते कापणाचें काम करीत आसता. जेन्ना आमी रेव्होल्युशनरी आमी सगळ्या आमदारांक जो आसा तो डिमांड केलो की तुमी हे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील जें आसा तें हाडा तुमी फुडें व्हरा म्हणून. तेन्ना आमी पार्टीय नासले रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणून फक्त NGO आसलो. सो आमी हे सगळ्यांक दिले आनी एक उमेद आमी तरणाटे आमकां एक उमेद आसली की बाबा हें जावपाक जाय गोंयकार उरपाक जाय गोंयकारांक कामां मेळपाक जाय गोंयकारांक धंदे मेळपाक जाय गोंयकारांचे जागे उरपाक जाय. सो ह्या उमेदीन आमी हे पावयले. बट आमकां एक निराशा जेन्ना गावली की सगळेच जे आमदार आसा एकटोय आमदार ते फुडें घालिना आनी आमचो एकूय आमदार थंय नासलो. सो विधानसभेन ते पावपाक जाय ही अपेक्षा धरून आमी हें काम केल्लें. पण जेन्ना आमकां कळलें हें कांय करपाचें ना आनी तेन्ना थोड्यांनी आमकां अशी चॅलेंज केली तुमी येया भितर आनी तुमी हाडून दाखया तुमी हें मांडून दाखया तुमी करून दाखया तुमचे कडेन जाता नाल्यार. सो आमी ठरयलें की बाबा कितें तरी करचें पडटलें. जेन्ना आमी लोकां कडेन गेले लोकूय म्हणपाक लागले तुमी येया फुडें तुमच्या असल्या तरणाट्यांची तुमच्या असल्या भुरग्यांची आयच्या संदर्भात तुवें आतां इतले फाटल्या तुमी 6-7 वर्सां हे संबंद पोगो संदर्भात चर्चा करीतात. पोगोचें एक्झॅक्ट मिनींग सांग पळय म्हाका. म्हणजे आतां 2-3 तरेन गोंयकार कितले वर्सां गोंयांत आशिल्लो पोगो किंवा ताजी कितल्यो फॅमिली गोंयांत आसपाक जाय आनी म्हळ्यार तो खरो गोंयकार हाका तूं पळय आतां हेजो जो मिनींग आसा म्हाका दिसता पयर जेन्ना रेजोल्युशन आमचें घेतलेलें हांव परत एकदां सांगता जे रेजोल्युशन आमचें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन तितून गोंयकार कोण हो डिफायन करपाक जाय पूण हें आमी मागलेलें आनी तें जें रेजोल्युशन आसा तें येयल्लें बुलेटिनान येयलें आनी थंय येवन बसून आमकां रेजोल्युशन घेतलें. मागीर तेजे नंतर कितें जालें तेजे नंतर जो चीफ मिनिस्टर गोंयचो चीफ मिनिस्टर तांकां हांव देव बरें करूं म्हणून सोदता आयज तुमच्या हितूनच्यान की तेंच्यांनी जावन म्हटल्यार सुरवात हांव करच्या पयलीं तेंच्यांनी सुरवात केली आनी तेंच्यांनी सुरवात करूनच सांगलें की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन जें डेफिनेशन पयलूच आसा आतां हें खंय आसा द गोवा सक्सेशन जो एक्ट आसा नोटरीज हेजो एक्ट आसा तितून तें पयलूच आसा. हांगाच तें जालें. तशेंच जो हो आसा सिवील कोड आसा सिवील कोडानूय हें आसा. तुमी आतां पळया कोमुलदाद कोडानूय हें आसा जो डेफिनेशन आमी कितें म्हणटा की 28 डिसेंबर 1961 जे जो आवय नाल्यार बापूय ताजो आजो नाल्यार पणजो हो जो जल्माक येयलो आनी तेंची जी फुडली जनरेशन आसा हो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन आनी ह्याच डेफिनेशन जे आमी इतलीं वर्सां सांगताले इतलीं वर्सां डिमांड करताले जावचे पयलीं हय किंवा मुक्त जाले त्या दिसाच्या जी लोक गोंयांत रावतात ते गोंयकार हय. सो आमी तोच जो डिमांड आसा हो घालताले आनी त्या दिसा मुखेलमंत्र्यान तरी ते क्लियर कट सांगलें की हें ऑलरेडी आसा. सो आमी म्हटलें की तुमकां हेज्या बाबतींत कमिटी स्थापीत करपाची गरज आसा आमकां असो कायदो हाडपाची गरज आसा आनी बाकीचे खंय लागता थंय तुमी हे करता फुडलो विचार. पण आमी मागलेलें की कमिटी तरी फॉर्म कर मागीर तेंचे ते बोवा केलो तेंकां आमी कमिटी कित्याक म्हणटा की सगळे जे स्टेक होल्डर्स आसा तेंचे कडल्यान सगळ्यां कडेन पॉयंट्स घेवन प्रत्येक जो लॉ करपाक शकता कोण कसलो लॉ केल्लो आमी आमकां जाय की गोंयकारांचे जी आयडेंटिटी आयज तुमी पळयता आसतले बाकीचे स्टेट्स जावं ती उत्तराखंड आसूं जावं ती हिमाचल प्रदेश आसूं तांकां लँड रायट्स प्रोटेक्ट केल्ले आसा करेक्ट. सो आतां उत्तराखंड जो आसा तो बीजेपीचो स्टेट आसा सद्याक ते रूल करतात तांकां 13 जेंचे हे आसा. तूं म्हणटा की गोंयकाराची जमनी भायल्यांक विकपाक मेळटा. हय पळय आमी कितें म्हणटा की ताका कितें तरी लिमीट आसपाक जाय. आयज अशें जाला की लिमिटलेस जाला. तुमी पळयता हालीं रिसंटली हांव तुमकां सांगता सांग्यार हांव गेल्लो सांग्यार आमकां एकटो सांगपाक लागलो की एकटो कोण तरी भायलो येयल्लो आसा सावथ स्टेटीचो आनी तेणें येवन एक जागो घेतला. कितलो जागो घेतला 80 लाख स्क्वेअर मिटर. म्हटल्यार तुम्ही इमेजिन करूं शकता की कोणूय येता आनी गोंयांत 80 लाख स्क्वेअर मिटर जागो घेता आनी तो आयज तेजी ते गांव न्हू सिटी जातली फाल्यां. पण हांव म्हणटा कितें गोंय जें आसा तें सगळ्यांकून ल्हान स्टेट तो फक्त 3702 स्क्वेअर किलोमिटर एरिया आसा आनी इतली कमी एरिया आसून बसून आतां इतलो समज आमचेर पेज घातलो आनी इतलें इनलिगल कन्स्ट्रक्शन जावं मायग्रंट इन्फ्लक्स जावं हें सगळें येयलें जाल्यार गोंय हें उरपाचें ना. गोंय मेट्रो सिटी हाजे कडेन 2 तरेन पळोवं येता. एक डायरेक्ट अशे तरेचो कायदो हाडप की गोंयच्यो जमनी भायर लोकांक विकपाक मेळना. एक दुसरें आनीकय एक हाडूं येता ते गोंयचो जो पळय विकास म्हणून एक सगळ्या लोकांचेर एक सांवार आयला. सगळे सत्ताधारी पक्षान केले ते आमी विकास करतले. 2 एअरपोर्ट आतां 3रो एअरपोर्ट जाय आनीक इतल्यो बिल्डिंग्यो एलिवेटेड रोड पेडण्याच्यान काणकोण मेरेन जोड इतलो पयसो खर्च करप आनी गोंयचो विकास म्हणप
हांगा बिचाचेर इतले हॉटेलां, इतली घरां, इतल्यो बिल्डिंगो, इतली हावजींग कॉम्प्लेक्स, रावतले कोण? हें सगळो विकास आमकां जाय काय कितें? सो अशे तरेचो आमकां विकास नाका. आतां म्हणटात टुरिजमान 1 कोटी लोक वर्साक येतात. अरे तितले हॉटेल तुमकां आसा काय कितें? आनीक तुमकां पर्यटक जाय काय कितें? सो अशे तरेचे निर्बंध येवपाक जाय काय ना? विकास तुका दिसता जो कितें जाला तो बस काय आनीक जावपाय विकास? पळय कशें आसा, विकास म्हणटा तो फक्त रोड 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 करून दाखयता. आयज तुमी पळयता हो रोड जाला तो नॅशनल हायवे आसा, तो हांगाच जावंक ना, हो महाराष्ट्रांत जाला, हो कर्नाटकांत जाला, हो केरळा पावला. सो हे दाखयता हो रोड, हो ब्रिज आनी हेच विकास म्हणून. आयज जो विकास जावपाक जाय, जो होलिस्टीक डेव्हलपमेंट आमी म्हणटा, तो प्रत्येक नागरिकाचो जावपाक जाय. आमी आयज आमी पळयता की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आसा तो वाडत चल्लेलो आसा. गोंय राज्य म्हणून पयल्या नंबराचेर आसा आनी बाकीचे युनियन टेरिटरी धरली जाल्यार 3ऱ्या नंबराचेर आसा. सो 8.5%. आनी हो रिपोर्ट जो आसा हो रिपोर्ट तेंचोच आसा, हो आमचो न्हू रिपोर्ट, हो सरकाराचो रिपोर्ट आसा आनी सरकारान सेंट्रल गव्हर्मेंटान हो रिपोर्ट आउट केल्लो आसा. सो जेन्ना आमी अशें पळयता जो अनएम्प्लॉयमेंट इतलें वाडला, एक बारीक स्टेट आसा आमची, ही सर्वांगीण डेव्हलपमेंट जो आसा हो स्टेटीचो जावपाक जाय. मात हें दाखयता आसतना आमी हें इन्फ्रास्ट्रक्चर हाडलो, तें हाडलो, मागीर तो मेंटेनन्स करना, तो मोडटा. आतां तुमी कला अकादमी पळया, पयर पासून तेजे सिलींग आसा ते देंवले वायलीन रुमा कडले. सो प्रत्येक गोश्ट जी आसा हो सरकार दाखयता की आमी हें करतले तें करता, पण तें जायना. सो आमचो फक्त हें आसा की गोंयचें अस्तित्व जें आसा तें उरपाक जाय, गोंयकार उरपाक जाय. आनी गोंयकारांक एक इंडिजिनस आमी गोंयकार आसा, हेंची आयडेंटिटी फुडें व्हरतले नाल्यार एक कायदो जाय. आनी कायदो समज ना नाल्यार ही आयडेंटिटी उरपाची ना. हें सगळें हाती भायर वयतलें. आतां फक्त 16 लाख तुमी म्हणटात ते अशें की जमीन भायल्याक विकपाक दिवपाक जायना, हो तुमचो मेन हें. पळय आनी त्या अनुशंगान गोंयकार कोण हे ठरोवपाक जाय. 61च्या उपरांत म्हणजे 61 हे जर ही तारीख धरून त्या वेळार जे पळय कितें लोक आशिल्ले ते खरे गोंयकार. हय, आमी म्हणटा कितें पयलू म्हणजे आमकां डेफिनेशन जाय गोंयकाराचें. गोंयकार कोण तो, मागीर त्या डेफिनेशनान आमी कितें कितें काम करपाक हाका विरोध आसपाक कारण कितें सरकाराचें? आतां पळय सरकाराचें कशें आसा, सरकाराक सद्याक वोट बँक जाय आपणाची. तांकां अशें दिसता की आमी ती वोट बँक साल्वार करतली, आमकां तांकां प्राधान्य दिवपाक जाय. हांव एकूच म्हणटा, आमी सगळे गोंयकार, जावं ते बीजेपीचे आसूं, जावं ते काँग्रेसीचे आसूं, जावं ते गोवा फॉर्डाचे आसूं, जावं ते आपाचे आसूं, हे प्रत्येक पक्ष जो आसा, जावं ते एमजीपीचो आसूं, हे प्रत्येक पक्षाचे जितले आमदार आसा गोंयकार आसा. आमी स्वता चिंतपाक जाय की फाटल्या फुडें आमकां पिळग्याक कितें उरतलें कितें. सो हें समज चिंतना जाल्यार फुडें अशेंच चालू उरतलें. 2 घोशणा ह्या एसेंब्लीन केल्यात. एक आसा की 72च्या आदी जी बांदकामां आशिल्लीं ती सगळीं कायदेशीर करतले, आनी तो म्हणटा कोमुदाद आनी सरकारी जमनीचेर जी घरां ती सगळीं नियमीत करतले. हाजेर तुजें मत कितें? पळय कशें आसा, आतां तितून 2 तरेन आसा. आतां 72 सर्वे जालो, थोड्यांची नांवां लागलेलीं, थोड्यांची नांवां लागोंक नासलीं. सारकें. तुमकां खबर आसतलें की पूण हांवें ताजेर बरयलें की जाणा, सरकार म्हणटा 72 जी पळय घराचो सर्वे केला तातूंत भितर 1 लाख घरां आमी कायदेशीर करतले म्हणटात. हांवें सोद घेतलो, 71 सर्वे जाल्लो, तातूंत गोंयांत सगळींच घरां आशिल्लीं 1.5 लाख. 1.5 लाख जर सगळीं घरां आशिल्लीं, फक्त मागीर तातूंत भितर 1 लाख बेकायदेशीर कशीं आसूं शकतात? ना, कंप्लीट तेच म्हणटा. डेटा जो आसा तो सरकार भलतेच कितें दाखोवपाक सोदता. आयज पासून एचएनाचो एक हें जालो, तितून पासून डेटा भलतेच सांगता आनी मात सरकारूच करपाक लायता. आतां अशें म्हणटा की 72च्यान जें लिगलायज करतले म्हणटा, आतां तितून पासून तथ्य कशें आसा, आतां गव्हर्मेंटूच जमीन करता, आतां बाकीचे प्रायवेटूय करतले, तोय क्वेश्चन मार्क आसा. आतां कोमुलदाद कशें करूंक शकता, कित्याक ताका कोड ऑफ कोमुलदाद लागता, रेव्हेन्यू एंडाचो एक्ट लागना. सो हें टोटल डिफरंट आसा. सो हेजे आतां ते तोडगो कसो येतलो तोय पळोवपाक जाय. ती इम्प्लिमेंटेशन कशें जातलें आनी इम्प्लिमेंटेशन जातना तें सारकें जातलें हेजो होय एक प्रश्न आसा. सो प्रत्येक कडेन सरकार कन्फ्युजन करपाक सोदता. तुमी जे 72 सर्वे म्हणटा, पूण त्या काळान गोंयान जे आयिल्ले लोक ते गोंयकार जायना? पळय आतां आमी हो जो कट ऑफ आसा हो आमी जो एक्झिस्टींग एक्ट्स जे आसा ते एक्ट्स वाचून सांगलेले आसा आनी तेजेरूच आमी घेतलेले आसा. आतां इन्कम टॅक्स एक्ट तुमी पळया, हो सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक्सेप्ट केल्लो आसा आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटान तो इन्कम टॅक्स एक्टान सेम क्रायटेरिया दिल्यात की कॉमन सिवील कोड, जो सिवील कोडान जो लागता आनी तें डेफिनेशन आसा तें थंय इम्प्लिमेंट जाता. सो प्रत्येक गोश्ट जी आसा आमी तो हें केला. आतां हेजेर मागीर फुडें समज सरकाराक आनीक कितें आसा ना सरकारान डिस्कस करपाक जाता. आमी ताका लागून म्हणटाले कमिटी फॉर्म करा, ते कमिटीन तुमी घाला, प्रश्न घाला, हें घाला, तें घाला, जे करून आमकां कळटलें तरी कोण तरी गोंयकारान कितें करूं शकता. आतां हें तुमी सांगलें त्या दिसा सीएमान सांगलें, म्हाका एक बरें दिल्लें, एक उमेदीन म्हटल्यार म्हाज्या दोळ्यांतल्यान पासून एक भितरल्यान हें दुकां येवपाक लागली की बाबा सीएमान जावन सांगलें की आमी हेज्या पयलू जेन्ना सीएम म्हणटाले जावं बाकीचे तेंचे आमदार म्हणटाले हें अनकॉन्स्टिट्युशनल, हें अशें हें तशें, हे बेश्टे भुरगे आसा, हे खुबशे म्हणटाले, पण तेणें स्वता प्रूव करून दाखयलें की आमी सारके आसले आनी आमी हें डेफिनेशन ठामपणे मांडलेलें आसा आनी हें फुडें जावपाक शकता म्हणून. सत्ताधारी पक्ष एका अर्दान
पण तुमी जे कितें पोगोची पळय जी तत्व मांडटात ताका ऑपोजिशनांतले 7 जाणां पैकी कितले जाण सपोर्टान आसा तुमच्या? पळय कितें आसा, आमी सगळ्या आमदारां कडेन जेन्ना पोगोचें हें आसलें सगळे आमदार जे रुलींग जावं ऑपोजिशन सगळे आमदारां वचोन म्हाजें मेमोरेंडम दिल्लें आनी तांकां सांगलेलें की ह्या रेजोल्युशनाक तुमी सपोर्ट करचो म्हणून. बरोबर. आतां ते आमकां कोणाक उलोवपाकूच दिवंक ना, पण तुमी पळयलां आसतलें ऑन द फ्लोर ऑफ हावस जे बाकीचे आमदार जे आसा ते फुडें येयले त्या टायमार, कित्याक म्हाका तें रेजोल्युशन वाचूंक फुडें उलोवपाक बसून दिवंक ना आनी अशें करपाक लागले की बाबा तूं घेवच नाका, तें भायर मारता आमी. बट ही जी गत आसा ही अशी दिसून येता की तांकां जाय तशें हुकुमशाहीची गत. हांवें भायर सरता आसतना पासून म्हाका भायर काडलो तेन्ना पासून हांवें स्टेटमेंट केलो की सालाजार रूल लागला हांगा आनी सालाजार जाय तशें आपणाक जाय तशें करता आनी हें भायर काडटा. सो हें जावपाक जायना, कित्याक जेन्ना म्हाजें रेजोल्युशन जें घेतलेलें आसा हें रेजोल्युशन सभापतीन भायर काडलो तुका भितरल्यान वायट दिसलें, तुका भितरल्यान एक असो राग आयलो, खंत भोगली, कितें तुजी प्रतिक्रिया कितें आशिल्ली? पळय म्हाजी भितरल्यान एकूच प्रतिक्रिया आसली की आयज गोंयकार आमी गोंयकारांक डिफायन करपाक लागून येयल्ले आसा, आमी कितें वायट करपाक येवना. कितें तरी बरें तूं कितें सांगता, एक मूलभूत एक वेगळो विचार मांडटा आनी तुका भायर काडटा. हय ना, म्हाका तो एक खटकले कितें म्हाकाच भायर काडिना. आयज प्रत्येक गोंयकार पळयता, जो गोंयकार खंयच्याय पक्षाचो आसूं, खंयच्याय रिलीजनाचो आसूं, खंयच्याय कास्टाचो आसूं, सगळे गोंयकार पळयता आनी म्हाका भायर काडटा. म्हाका भायर काडटा म्हटल्यार म्हाका एकट्याक स्वताक भायर काडना, प्रत्येक गोंयकाराचो जो विचार आसा, जे विचारधारेन आमी येयल्ले आसा ती विचार जो आसा तो भायर. आनी एक सरकारान विचार हाडलो गांवांतले वचून तर रस्ते 15 मीटर करतात. हय. सो गांवांनी भितर एक भितरल्यान एक हुस्को जाला, एक भंय निर्माण जाला. कितें कारण लोकां मदीं एक खंत आहा, लोकांक एक दुबाव की सरकार व्हडले व्हडले प्रकल्प हाडटा आनी आमचे तकलेर घालता आनी तातूंतल्यान परत भायल्यान लोक येतले, गोंयचे जमनी खातले, आमच्या अस्तित्वाचेर घालो घालतले. हय, डेफिनेटली हें खंत न्हू, हें खर सिरियसली हो इम्प्लिमेंट करपाक सोदता. सरकारान खूब कडेन केल्लें आसा, कित्याक आतां कितलेशे जाणां नोटिसीजूय पावल्ल्यो आसा. एक नोटीस येयली म्हणटकूच ते लोकूय आबूज जाता, पण सडनली जेन्ना डेमोलिशन ऑर्डर येता तेन्ना लोक रडपाक लागता. आनी हें जें सद्याक गोंयांत चल्लां म्हणल्यार जो प्रपोज रोडाच्या नांवान डेमोलिशन काडपाचें, तांकां घरां उडोवपाची आमची पयलूची घरां आसा. आतां ही कशी साल्वार करतले, कित्याक रिजनल प्लॅनान जो प्रपोज रोड आसा तो 10 मीटर, 15 मीटर, 30 मीटर, 25 मीटर असो रोड दाखयल्लो आसा आनी सरकार म्हणटा की आमी तांकां लावन कायदो हाडटलो. आतां तो प्रपोज रोडान कायदो हाडटलो, फाल्यां तुमचो जो एक कन्स्ट्रक्शन तुमी दिलें प्रपोज रोडाचेर, तुमी कन्स्ट्रक्शन दिता. पयलींची खबर तुमकां सांगता, करमय असोच एक प्रपोज रोडाचेर एक कोणाक भायल्याक एक बिल्डींग बांदपाक दिल्ली आसा. 84 फ्लॅट्स येता, 46 शॉपां येता आनी ती पंचायतीच्या फुडल्यानूच आसा. आतां ताका जो आसा तो प्रपोज रोडाचेर परमिशन दिलें. दोनूय सायडीन प्रपोज रोड आसा, एक सायडीन 15 मिटराचो आसा, दुसऱ्या सायडीन 10 मिटराचो प्रपोज रोड आसा. आतां हो 15 मिटराचो प्रपोज रोड आसा पळय तितून करमयचे विलेज पंचायतूय येता. आतां तुमी चिंता की हो प्रपोज रोडाक लागून हेंची विलेज पंचायती वयतली आनी हो जो हें आसा हो ऑलरेडी ट्रिसीबीन तांकां सगळी परमिशन ग्रांट केली. सो सरकार खंयच्या हितून सांगता, कित्याक फाल्यां हो जो कन्स्ट्रक्ट करतलो, बिल्डींग करतलो तो वयतलो आनी तो कोर्टान वयतलो, हायकोर्टान, की सरकारानूच आमकां ह्या प्रपोज रोडाचेर परमिशन ग्रांट केल्ली आसा आनी हे जितली घरां आसा ती इनलिगल आसा आनी ही घरां मोडून उडोवपाची म्हणून. तेन्ना लोक कितें करतले, तेन्ना डेमोलिशन करचें पडलें. म्हाका एक सांग, ह्या रस्त्याचेर तुमी ह्या विशयाचेर तुमी रस्त्यार येतले, कारण पळय तुमी खुबदां भायल्याच्या विशयाचेर खूब आक्रमक, तुमी बाजारान गेल्यात, तुमी अक्षरशा झगडी केल्यात. शिवसेना पळय मुंबय करता तशे तरेन तुमी केला. ह्याशे विशयाचेर एक एग्रेसीव स्टँड घेवपाची तुमची तयारी आसा? पळय आमी केन्नाच कोणा कडेन झगडी करूंक ना, बट कायदो तुमी काय मार्केटार बी ना, आमी आवाज केला खरो, आमी प्रोटेस्ट केला, जो कायद्यान भायल्यान फळां मेळ्ळी तांकां तुमी मारूय घाला. आमी कोणाक मारूंक ना. परत एकदां ह्या प्लॅटफॉर्माचेर सांगता, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान केन्नाच कोणाचेर हात उखलूंक ना आनी कोणाक मारूंक ना. तुमी पळया आमचेर केसी पासून घातल्या त्यो डायरेक्ट जेन्ना आमी प्रोटेस्टाक गेल्ले आसा, ज्यो इनलिगल आमी प्रूव्ह केलें, कोर्टान वचून त्यो केसी भायर मारल्यो. म्हजो क्लियर प्रश्न, जर पोगो भायर उडयले जाल्यार ह्या विशयाचेर तुमी शिवसेना टायप एक उग्र आंदोलन गोंयांत करतले? पळय आमी पयलू म्हणजे आंदोलन हें करपाची गरज आसा. कारण कितें आसा, आयज तुमी पळयता आमचे गांव नश्ट जाता. आमी आतां सिग्नेचर कॅम्पेन आमी मिटींग घेतली, आमच्या मतदारसंघान हांवें मिटींग घेतली, सिग्नेचर कॅम्पेन चालू केल्ली आसा. तशेंच थिवे मतदारसंघात मनोज आयज भोंवता, तेंचे वांगडी जे गांवचे लोक आसा ते भोंवता, सिग्नेचर कॅम्पेन करता. कारण देवळां जीं आसा, चर्च कॉपेल आसा, जावं लोकांची घरां आसा, शॉपां आसा, ही डेंजरान आसा आनी नोटिसीज आयज पावपाक ऑलरेडी पावल्ल्यो आसा. सो लोक भियाल्या, लोकांक अजून खबर ना कितें जातलें तें. आनी सरकार म्हणटा जो रिजनल प्लॅन 21 आसा तेजेर अजून पर्यंत स्क्रॅप केल्लो ना. सो अजून पर्यंत इम्प्लिमेंटेशन आसा आनी प्रत्येक गांवांनी तुमी पळया, सगळ्या गांवांनी मेगा प्रोजेक्ट येता, मल्टी ड्युलिंग प्रोजेक्ट्स येता आनी हे स्टॉप जावपाचें नांवूच घेयना. सो आयज सरकार गोंयकारांक लागून आसा काय ह्या दिल्लीकारांक लागून आसा, हो प्रश्न व्हडलो आसा. ह्या तुजे स्टेटमेंटाचेर हाची मुलाखत सोंपयता. सरकार कोणा खातीर आसा?
लोकां खातीर लोकांच्या कल्याणा खातीर काय दिल्लीच्यान जे व्हडल्यो व्हडल्यो पार्टी येतात आनी व्हडले व्हडले हांगा प्रकल्प बांदतात तांचे खातीर आसा. आमी विकास विकास गोमंतकान फाटले म्हयनोभर हो विशय मांडला. विकास विकास म्हळ्यार कितें आनी कोणाचो विकास? लोकांनी ह्या विशयाचेर चर्चा करपाची, लोकांनी ह्या विशयाचेर भितरल्यान समजून घेवपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता विरेश आनी ताचे रेवोल्युशनरी गोंवकार, रेवोल्युशनरी गोवन्स ह्या विशयाचेर आनीक उग्र जातले, आनीक लोकां मेरेन वतले, खर आंदोलन जातलें. म्हाका दिसता लोकां भितर अशे तरेची खर जागृताय जावपाची गरज आसा. विरेश बाब, तूं विधानसभेंतल्यान वेळान वेळ काडून हांगा आयलो आनी एक खडेगांठ मुलाखत तुवें दिली, तुका हांव धन्यवाद दिता. देव बरें कर तुमकां. पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक TV. मध्यराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दीसभराच्यो गरम खबरो.